हे जे निकम्मे सरकार जे आसा अंडर इस्टिमेट करता जेवण मातसो पिये नासता जाल्यार जाता एका वेळार पूण हांगा उदक जाय तुका तुवें 25 कोटी म्हणले आमी तुका 35 कोटी सुद्धा दिवपाक तयार आसा तितले कट्टे आमचे कडेन आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता हांव तुज्या पेक्षा आमकां आता भिवपाची गरज ना। युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा आड चिंबलकारांचे म्हयनोभर चलतले आंदोलन आता महाआंदोलनान परिवर्तीत जाला। खरेंच सरकारान प्रकल्प दुसरे कडेन व्हरपाचो निर्णय घेतला जाल्यार लिखीत स्वरुपान दिवचे म्हूण चिंबलकार तेमाक पेटिल्ले दिसले। ह्या सरकारान ह्या लोकांक रस्त्यार हाडले, एक म्हयनो मायज जालो, गोंयांत हुकुमशाय आहा काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता। ह्या सरकाराक लॉज ना, 25 कोटी रुपयाचे डिस्ट्रॅक्शन एकजूट रावले, जर तर सत्याच्या मार्गान गेले, अहिंसा करनासतना आपल्या ज्या संविधानान जो अधिकार आमकां दिला तो जर राखपाचो जर आमी प्रयत्न केलो जाल्यार सदांच सत्याची ही जैत जाता। केदार नायकान एक कशें सांगले की प्रशासन स्तंभ तो शिफ्ट करता म्हणून। प्रशासन स्तंभ जसं की आमकां खबर आहा हितून प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री तेका रायट आसा, तेका कॉन्स्टिट्युशनली लिगली आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्हली रायट आसा तो शिफ्ट करपाक ना, तेजेर उलोवपाक। सो हे केदार नायकान आनी ह्या सरकारान इतलो व्हडलो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅब्स कसो केलो आनी आमकां पिशान कशें कित्याक काडटा। जे ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन थंयसर जाल्लें आसा, थंयसर डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा, जीटीडीसीन ते केल्ले आसा युनिटी मॉलाचे, ते ती जागा रिस्टोर करची आनी थंयसर आमी टीसीपी कडेन डिमांड करता की थंयसर कसलेच सेटलमेंटचे जो तुम्ही दाखयचे मॉल आणि प्रशासन स्तंभ चिमला गांवच्यान शिफ्ट करना जाल्यार आमी आमचे जे हंगर स्ट्रायक आहा ते कंटिन्यू करतले। सो एक संदेश की सरकारा कडेन की तेंच्यांनी आमचे कडेन फकाणां करची न्हू, हे बेगीनचे बेगीन तुम्ही हे दोन्ही ऑफिशियली आमकां दिवचे। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। आयज चिमुलकारांचे महाआंदोलन आशिल्ले जे पणजे आझाद मैदानार जावपाचे आशिल्ले, पूण काल राती तांकां एक नोटीस आयली की तांकां हे आंदोलन पणजे करपाक मेळना, तर कित्याक जाल्यार BNSS सेक्शन 163 इम्पोज जाला। जमावबंदी ह्या सेक्शना अंडर येता, सो थंय लोकांक जमपाक मेळना म्हणून चिमलकारांनी डिसिजन घेतलो की ते आपले महाआंदोलन ओल्ड गोवा गांधी सर्कला कडेन करतले। ते चिंबुलकार आसा जे जनरल पब्लीक आहा तांकां कायदो वेगळो आनी पणजे जर तुमी वचून पळयशात जाल्यार थंय आयज कायदो वेगळो चल्ला काय हो मोठो प्रश्न लोकांक पडपा सारको आसा। हांगसर जे बीजेपीचे नॅशनल प्रेसिडेंट आसा ते येयल्ले आसा, ते काळान बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आसा ते हांगसर जमाव जाल्ले, तेंचे स्लोगनू घातले, 5 वर लोकूच जमलेले आशिल्ले, खूब गर्दी बी आशिल्ली, पण हांगसर हे सेक्शन इम्प्लिमेंट जायना काय तेंच्यांनी परमिशन घेतलेली काय। समज बीजेपीन परमिशन घेवना और बीजेपीचे कार्यकर्ते समज हे फंक्शना खातीर परमिशन घेवना जाल्यार जी पनिशेबल ऑफेन्स आसा ते हांगसर इम्प्लिमेंट जातले काय कॉमन मॅनाक एक रूल आणि बीजेपीचे कार्यकर्ते वेगळो रूल अशें आसतले काय। की काल जे नॉर्थ गोवा कलेक्टरान हे काढले की आमचे जे आंदोलन तितून आम्ही वायलन्स करूंक शकता, तरेतरेचे कितें कितें हाडूंक शकता आणि प्रोवोक करूंक शकता, अशें कितें कितें त्यांनी शब्द घातले। तुम्ही पळयला आमची इतले आंदोलन जालें, आमी केन्नाच लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करूंक ना, मात हे 163 आमकांच लागता। कित्याक तेंच्यांनी स्पेसिफिकली बोला की मोर देन 5 or more पर्सन तूं गॅदर जावंक शकना, स्लोगन दिवंक शकना, कांयच करूंक शकना। आझाद मैदानाचेर हे हुतात्मा दिसाचे सेलिब्रेशन जाले, प्रेयर्स जाले ते ओके आहा, मात नॅशनल प्रेसिडेंट येता म्हणून थंयसर पंजीत ज्युरिडिक्शन सेक्शन वायलेट करता। सो आतां नॉर्थ गोवा कलेक्टर तेजेर BNSSच्या अंडर सगळ्यांचेर मुख्यमंत्रीचेर तो नॅशनल प्रेसिडेंटाचेर एक्शन घेतलो काय हे आमकां पळोवपाक जाय। कित्याक सांग असो जर आमचो आवाज दाबोवपाक शकता तर तांकां केक चालू करता, प्रोटेस्ट करपाचो, फेल करपाचो, आमकां पिशान काडपाचें हे षडयंत्र आसलें। हातात येवन आमच्या
लोकांनी तेंकां सगळ्यांनी वेलकम केल्लें आसा. आयज आमचें इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हांगासर आयज पेडण्यान हांगासर तो आयज येयल्लो आसा आनी पेडण्यासून आयज आमचे पणजे वयतलो. तशेंच आयज तेजे खुबश्यो मिटिंगी आसा आनी खूब बरें दिसता कित्याक आयज आमचे फर्स्ट टायम आमच्या पेडण्यासून तो येवन हांगासर आमचे भाजपाचेर न्यू जाल्लो आसा आनी तो न्यू आमच्या पेडण्यां फर्स्ट येवन आयज आमच्या गोंयान येयल्लो आसा. ताका लागून आमच्या लोकांनी खुबशे सगळे जाण येवन जे BJPचे कार्यकर्ते आमचे सगळे धडाडीचे तेंच्यांनी आयज तेजे बरें वेलकम केल्लें आसा. Country which does not have its own cricket stadium. So, what is the current status, and when can we expect that work can start on the new stadium? I think I also have been waiting when they will resolve whatever nitty-gritties are there so that they start building the stadium. First thing is they are not able to decide the venue, and that itself is creating its own problems. I think it's high time that they get together, because as you know, BCCI is always willing to give the funds. Last time they had allocated, but for purposes of not deciding where is going to be the venue is becoming a problem. But I think we'll achieve it sooner than expected. कितल्या ऊस पेटलो हो? दोनांक सुमार राती दोनांक सुमार दोना पेटलो आनी कितें आसलें सर भितर? भितर सगळे लाकूड वूड मशिनरी सगळें आसलें. टीकूड बी सगळें आसलें. सगळे ऑल टायप ऑफ वूड सगळें. आनी मिशिनरी कितली आसली? मशिनरी 10 आसली. ऑल प्लॅनिंग, रंदा मशीन, फर्निचर आसलें. सो सगळें लॉस जालें? हय सगळे लॉस. टोटल लॉस अरावंड 50 lakhs सुमार जातलें. आमकां कॉल आयिल्लें 2:46 मॉर्निंग that there is a fire here at Indona Davoli. सवामील एक ऊस पेटला म्हणून आमी इमिजिएटली फर्स्ट टर्न आउट घेवन आमची मडगांवसान गाडी आयली. सो इमिजिएटली आख्खे भितर आहा ह्या रुमान फूल आख्खे तेंचे स्टोर केल्ले आहा. तेंगे मोल्डिंग मशीन्स आनी हें सगळें हिंगा मदें हें करता ते शेप दिता सगळ्याक होळी आशे काडपाचे. सो ते आख्खो पेट घेतला हिंगा. शॉर्ट सर्कीट बी जावपाक शकता. कामदार मनशां बी कोणाक कांय जालें ना? ना कोण इंजरी कोणाक जावंक ना. डिपॉझिट रिफंड येवजणेखाला लोकांक पयलीं घेतिल्ल्या वस्तूंचेर कांय रुपया डिपॉझिट म्हूण दवरचे पडटले आनी रिती पाकिटां बाटल्यो परत केल्यार डिपॉझिट परत मेळटलो म्हूण कळिल्लें. जशें सोऱ्याच्या काचीच्या बाटल्यांचेर 10 रुपया डिपॉझिट, हेर ग्लास बाटल्यांचेर 5 रुपया डिपॉझिट, मेटल कॅनाचेर 5 रुपया डिपॉझिट, प्लास्टीक, कार्टून सारकिल्या वस्तूंचेर 2 स्लॅब, 5 ते 20 रुपया किमतीच्या वस्तूंचेर 2 रुपया डिपॉझिट, 20 आनी वयल्या किमतीच्या वस्तूंचेर 5 रुपया डिपॉझिट. पूण आतां हे येवजणेन मातसो बदल जाला. सद्या खातीर ही येवजण फक्त सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सोऱ्याच्या कॅनां खातीर लागू करतले म्हूण DRS प्रकल्पाचो अध्यक्ष एंथनी डिसान म्हायती दिली. Difficulties expressed by industry to government, the Chief Minister announced that this will be phased. It will start with liquor, so liquor bottles, cans, liquor bottles, whether glass or plastic, and liquor cans, but the others will come in phases. So that is being worked out with the government, the actual periodicity of these phases, but the idea is in a phased manner, but within the first year. So it may be 3 months, 6 months, 9 months, like that. Different items will be brought in phases. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. ST रिझर्वेशन विधेयकाक संसदेच्या दोनूय सभागृहांनी मंजुरी दिल्या. आता फकत अंमलबजावणी जावपाची आसा. तंत्रीक अडचणी पयस करून फुडली प्रक्रिया हातीन घेता अशें उतर केंद्रीय मंत्र्यान गोंयच्या शिष्टमंडळाक दिलें. रिझर्वेशनाच्या संदर्भात आमी काल म्हणजे पयर आमचे ट्रायबल डेलिगेशन जे आसा ते लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल हांकां मेळ्ळें आसा आनी जे बील पास जाला ते मदले ज्यो टॅक्निकल गजाली आसा त्यो ज्यो लॅप्सीस खंय उरली आसा की त्यो पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां अपील केली आनी ताणें स्पश्ट आमकां दिलें आसा जितले बेगीन आपूण बाकीच्या टॅक्निकल गजाली खंय उरला त्यो पळयतले आनी फुडल्या 8 वर्सां भितर तांकां निर्णय लायता अशें ताणें आमकां ऑफकोर्स आमचो प्रयत्न आसा की येणाऱ्या 2027 इलेक्शनाक रिझर्वेशन मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी मेळपा खातीर व्हडली अडचणी आसा अशें म्हाका दिसना. कांयच अडचणी काल मंत्र्यान स्पश्टच सांगलां की मेळपा खातीर कांय अडचणी ना. ज्यो कांय गजाली उरलेल्यो आसा त्यो गजाली आपूण. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हो विनायक एक्सपायर जो जाला आसा पळय विनायक म्हणून तो आमचो घरचोच आमचो
तो हांव जवळ जवळ 12:30 सुमार घरा येतालो तेन्ना तो म्हाका मेळलो आनी तो गाडयेची डिकी 2 व्हिलरीची डिकी उगडून ते बॅग ते भितर घालतालो. म्हाजो अंदाज की तो हांगा दर्यान खुब्याकूच येयल्लो आसतलो. एका वरा नंतर म्हाका कोणी म्हाज्या फ्रेंडाक फोन केलो की तो दर्यान पडला आनी तो एक्सपायर जाला असो अंदाज आहा म्हणून हांवें थंय धांवले सायटीर धांवले. तोपर्यंत तो मेवणा बीन तेका बॉडी तेजी वयर गेली. थंयसून कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ते सारकेंच कन्फर्मेशन करपाक आमी हेल्थ सेंटर हांगा रेड थंयसर सारकें कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ताका हांगासून आतां GMC पोस्टमॉर्टमाक एकटोच गेल्लो तो खूब एकटोच गेल्लो तो तेच्या कुशीक आनी कोण नासलो. आनी तो जो ज्या जाग्यार दर्यान पडलो म्हणजे हे जाला पळय तो म्हाजो अंदाज की तो ड्रायव्हिंग न्हू ते सांगता फूटभर उदक आसलें. तो कडक वत असल्या नंतर प्रेशर लो जालो कितें जालो आतां पोस्टमॉर्टमाक क्लियर कळटलें कितें तें म्हटल्यार तो नॅचरल डेथ तेजी. त्या वेळार थंय कोण नाशिल्ले एकटोच आसलो. तेच्या सायडीक म्हणजे बरें म्हणजे 100-200 मिटराचे पयस लोक असले तांकां काय तेजो अंदाज येवना पडला तो. ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना है जिसमें 10 लाख का हर परिवार को 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो हर फैमिली को गवर्नमेंट करेगा. फैमिली के मेंबरों की कोई शर्त नहीं है. फैमिली 4 मेंबरों की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है. उसमें सभी बीमारियों के इलाज हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसमें इम्पैनल है. पूरे देश को ये बताना चाहिए कि सरकारें ऐसा कर सकती हैं. अगर पंजाब और दिल्ली में कर सकती है हमारी पार्टी तो पूरे देश में करने में क्या आता है. What Bharatiya Janata Party government has not been able to provide to governments, Aam Aadmi Party MLAs have been able to provide while sitting in the opposition. Bharatiya Janata Party admit karche ki they have failed in their healthcare model and they should implement a scheme like Bhagwant Mann sir has shown the people of Guwahati. January 2025 complaint file केली against उत्तम पार्सेकर for irregularly issuing works to his relatives, tendering process, untendered works आणि works in buffer zone and which bills we pass करून तांकां पेमेंटूय जाला buffer zoneाचो. सो त्या कंप्लेनीचेर कांयच एक्शन जावना. सो वी हॅड टू फायल दीस केस इन द हाय कोर्ट जस्ट फॉर डायरेक्टिव्ह एज द कोर्ट डीम्स फिट आनी तांकां की बाबा डायरेक्टीव इश्यू करूं आनी बेगिनल्या बेगीन इन्क्वायरी जावं आनी तें कंप्लीट करचें प्रोसेस. ओके टोटल कितलो अमावंट आसपाक शकता हेजो. इट इज अरावंड 1350 crores एप्रॉक्सिमेट वॉट आय हॅव एलेज्ड प्लस देर इज मोर. आयज आमी हायकोर्टान एक पिटिशन फायल केला आनी तितून रिस्पॉन्डंट आमी सेकंड रिस्पॉन्डंट नंबर 2 इज द डायरेक्टरेट ऑफ विजिलन्स. सो हे पिटिशनर्स आसा तेंच्यांनी डायरेक्टरेट ऑफ विजिलन्सान अगेन्स्ट उत्तम पार्सेकर हू इज द प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर कंप्लेंट फायल केल्ली आसा फॉर फेवरिजम इन कॉन्ट्रॅक्ट्स. म्हटल्यार PWDचे जे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसा ते तेंच्या वळखीच्याच कॉन्ट्रॅक्टर्सांक परत परत मेळटा. सो तेंच्यांनी कंप्लेंट फायल केल्ली एंड वीच हॅज लेड टू अ लॉस ऑफ लॉट्स ऑफ क्रोर्स टू द गव्हर्मेंट. तेंच्यांनी प्रोसिडींग्स इनिशिएटूच करूना डायरेक्टरेट ऑफ विजिलन्सान ज्याच्या खातीर आयज आमी हे पिटिशन फायल केला. सो वी आर जस्ट प्रेइंग की डायरेक्टरेट ऑफ विजिलन्स शूड इनिशिएट प्रोसिडींग्स विच आर इम्पार्शियल अगेन्स्ट द रिस्पॉन्डंट नंबर 5 दॅट इज द प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर मिस्टर उत्तम पार्सेकर. पूण ताकाच हें करपा लायल्ली न्हू इन्क्वायरी ज्याच्या अगेन्स्ट हे घातिल्ले PCEच्या अगेन्स्ट ताकाच इन्क्वायरी विजिलन्सान करूंक लायल्ली. सो ताजेर कशें कितें आतां तांकां मेमोरेंडम एक इशू केल्लो मिस्टर उत्तम पार्सेकराक सेईंग दॅट की वॉट एवर यू हॅव टू से शूड बी म्हटल्यार तेंचो पॉयंट पुट फोर्थ करपा खातीर आनी की फॅक्च्युअल तेंच्यांनीच रिजन्स दिवपाचे की जे एलिगेशन्स तेंच्या अगेन्स्ट जाल्यार तुमीच फॅक्च्युअल रिजन्स दिया म्हणून तांकांच मेमोरेंडम इशू केल्लो आनी तेच्या भायर आनी काय तेंचे फुडले प्रोसिडींग्स इनिशिएट करूना. एक्सटेंशन आतां सोंपता दिसता तेंचे हय तेंचे ही इज रिटायरींग ऑन द 31st of January this year now on Saturday. So we the clients are also contending that this is a ploy to further extend his services. Vigilance such a clearance been दिवन तांकां. आयज फायलिंग जाला सो ते मंडे मेन्शन जातलो मॅटर आनी फुडें सर्क्युलेट जातलो. ड्युअल सिटीजनशिप दिली न्ही सगळे भायर गेले ते BJPक मत मारतले. कित्याक मारचे ना मारताले ते तुम्ही दाखया बरं करून दाखया बरं पहिले आम्ही पसून मारत फाल्यां BJPक मत सांगूंक जायना. बरं ड्युअल सिटीजनशिप केली बरें म्हणून इट्स इंटरनॅशनल सी वन थिंग यू हॅव टू बी प्रोग्रेसिव्ह. न्यू चॅलेंजीस कीप हॅपनिंग तेच घेऊन बसून जायना.
एक टायम अशें आशिल्लो की क्रिस्तांव मनीस ड्युअल सिटीजनशीप मागता, कित्याक तो गेला पुर्तुगालाक, तो विवा पुर्तुगाल म्हणटा. विवा पुर्तुगाल म्हणप म्हणल्यार देशद्रोह अशें कोणाक दिसतालें? आमचे मुख्यमंत्र्याक दिसतालें. तो जालो तेन्ना. ताजे मागीर खूब उदक आमचे मांडवींतल्यान गेलां आनी खूब वस्तू जाल्या आनी आतां तो पब्लीक सेंटिमेंट मानता. ताजे मागीर ताजो पात्रांव जो आहा तोय ताळयो मारूंक लागला. हांगा प्रजासत्ताक दिसाक ताका चीफ गेस्ट हाडून हांवें स्टार्ट कशें केलां की पोगो वॉज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लीक डे. इट्स अ फॅक्ट ऑर नॉट? सो देर इज नथिंग रॉंग विथ ड्युअल सिटीजनशीप. इट इज अ ब्रीच. इट इज नॉट अ कितें वायट अशें. इट्स नॉट अ थ्रेट. इट्स अ ब्रीच. आनी इट इज अ ब्रीच फॉर इन्व्हेस्टमेंट. हे लोक जे जोडटात पळय ते रेमिटन्स तुका येवपाक नाका, इंडियन ते पयशे येवपाक नाका. तांणी येवन गोंयान इन्व्हेस्ट केल्यार तुका दुखता? ते करतले मग गोंयान येवन. तांकां जर इतले सेंटिमेंट आसता ते रोखडे फेसबुकाचेर घालता, हे घालता. ते कित्याक? बिकॉज देअर हार्ट एक्चुअली बीट्स फॉर गोवा. During the closing ceremony of the International Film Festival of India in Goa on 28th November 2025, actor Ranveer Singh mimicked a Daiva performance inspired by Rishabh Shetty's film Kantara, A Legend Chapter 1. Ranveer Singh's mimicry was not only criticized on social media, but on 1st December 2025, Hindu Jan Jagriti Samiti had submitted a written complaint at Panjim Police Station against actor Ranveer Singh for allegedly hurting religious sentiments by the act. Next day, Panjim Police forwarded the complaint to Agasaim Police due to jurisdictional issue. But still till date, Agasaim Police has failed to register FIR in this matter. According to sources, Agasaim Police did not get nod from the higher-ups to register FIR as Ranveer Singh was a guest in the function organized by Goa government, and also because Ranveer Singh had later tendered an apology on social media. But now, Bengaluru High Grounds Police Station has registered the FIR against Ranveer Singh for allegedly hurting religious sentiments for the same act after direction of the Bengaluru Chief Metropolitan Magistrate on the basis of a complaint filed by local advocate. आता कितीच वर्ष झाली गार्बेजाचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉर्ट आउटूच जायना. हांवें स्वता पीएम पोर्टलाक लेटर्स केल्ले 2024 स्टील तो अजूनही कचरो गेलो ना. परमनंट क्लीन करपाचो अशें नाका की आसा उलयले आयले क्लीन केले गेले पण तेतून काय सॉर्ट आउट जायना. आमची हांगा भुरगीं आसा, भुरग्यांक सुद्दां मलेरियाचो इश्यू जाता. आतां आमी उबी रावल्यार आमकां उबी रावपाक मेळना पळया. तोंडार अशी ओडणी घालून उबी रावची पडटा. स्कुला खातीर हांव मागता की स्कुला आमच्या हांगा स्कूल आसा, हांगा 300 भुरगीं शिकता. तेंचे भवितव्य हे कचऱ्याच्या हितून वेस्ट करनाकात म्हणून. कचरो तुमी क्लीन करा. आमचे स्कुला खातीर बरें जावनी सरावंडींग. भुरग्यांक कितें दिसता आमी कचऱ्याच्यान चलोन स्कुलान वचपाची काय विचारता. हे आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचर जनरेशनाक तुमी घालपाक लावनाका. आनी हांव मागता स्वता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, पंचायती कडेन आनी प्लस आमच्या सीएमा कडेन की तांणी हे कचऱ्याचे कचरो निवळ करपाक आमचे सोबतीन येवपाचे आनी बेगी परमनंट हो कचरो निवळ करपाचो. आनी आमकां पेरंटाक एक आश्वासन जावनी की ना आमचें काम सीएमान केलें म्हणून. हांव रिक्वेस्ट करता जनरल पब्लिकाक, आमगे जनरल गोंयकार लोकांक, जो गोंयचो लोक कितें समजता म्हाका समजना. हांगा खंय मेळटा थिंग कचरो उडोवपाचें एक धंदो करून उरला लोकांक. तो हांव रिक्वेस्ट करता पब्लिकाक, हें आमी कितें सोडटा आमगे फुडाराक, आमची फुडार आमी कितें सोडटा हें प्रॉब्लेम आमकांच. सो लोकांक विनंती करता असो कचरो उडोय नाका. प्रत्येक पंचायत आतां कचरो कलेक्ट करपाचो आदेश पडलेलो आसा आनी तांकां फंड्स येता. जरी तर तुमच्या पंचायतांत तुमची म्युनिसिपॅलिटी कलेक्शन जायना जाल्यार तुमी तेजे कितें बरें पब्लिकान मुखार सरून करपा जाय. आमकां घेवन आमकोडे झगडपानी जेन्ना आमी विचारता तुमी कित्याक उडयताय काय म्हणून. SIR मोहिमे खाला मुरगांवच्या लोकांची सतावणूक सुरू आसा. हें भियोलनचेंच कारस्थान. हो प्रकार बंद जालो ना जाल्यार कोर्टांत वतले म्हूण काँग्रेसीन सिटकायलां. 15 कॉल्स येयले, मोर दॅन 15 कॉल्स लोकांचे येयले. म्हाका म्हणलें
हांगासर जो ARO बसला लोकांक सोदयता. म्हाका विचारपाक सोदता हांव त्या ARO तो बसला तो कोणाच्या कुस्तार बसला? ताका कोणी हांगा हाडून डायरेक्ट हें केला बसयला काय कोणी कितें दिवन बसयला? हें कितें करता तो रॉंग करता. लोकांक त्रास करपाचो हांगासर म्हाका खंय तरी षड्यंत्र यूज करता. लोकांक कडेन डॉक्युमेंट्स आसून लोकांक दुसरे डॉक्युमेंट्स हाड म्हणटा. एक डॉक्युमेंट्स पुरो तुका प्रूव करपाक. हितूर SIRन कोण कोण इनवॉल्ड आसा पळय म्हाका दिसता थोडे BLOय पर्पजली करता. आनी हांव रिक्वेस्ट करता हे BLOंक जे वयल्यान ऑफिसांतल्यान जे सांगता ते आयकता तेंच्यांनी मात सांबाळून रावपाचें. सांबाळून इन द सेन्स काम सारकें करपाक जाय. नाल्यार आमी खंय तरी कोर्टाची दार आमी खटखटयतले आनी तांकां त्रासान घालतले. मागीर आमचे कडेन येवपाचें न्हू. जे BLOने कितें मिस्टेकी केल्या पळय हांव डायरेक्ट सांगता तेंच्यांनी सांबाळून रावपाचें. आमी कोर्टान वयतले आनी तांकां कितें तें दाखयतले. नंबर 17तलो वॉर्ड नंबर 15 ऑब्जेक्शन हाडपाक शकता. ऑब्जेक्शन हाडूंक शकता जाल्यार ताका हाडून फुड्यान बसोवपाक जाय. आमचो रिक्वेस्ट इतलोच आसलोलो ताका की तेणी बसपाक जाय म्हणून कंपल्शन बसपाकूच जाय. नाजाल्यार डायरेक्ट भायर BLOक पावर्स दिया. BLO कित्याक अपॉयंट केला तुमी? हांव ज्वेलसी डायस ओके. हांव गोंयान आसतना पासून तेमी म्हाका आपयला हिंगा की हांव गोंयान ना म्हणून. टायम काडून येयलें हांव काम बाम आसतना काम सोडून येयलें. येवन भितर गेलें तांकां विचारलें हांवें कितें जालें हें म्हणून. तो म्हणपाक लागलो ऑब्जेक्टर खंय आसा. तो म्हणपाक ऑब्जेक्टर ना. पण तो कित्याक येवना तो म्हाका सांगपाक लागलो तो येवपाक आपूण तांकांय धाडला लेटर तुकाय धाडला. आमी आमचो टायम काडून दिता. इतल्या लोकांचो एकूच मनीस आख्खा फूल वाड्याक कंप्लेन घालता. 1-2 मनीस ताणें येवपाक जाय न्हू. कोण घालता ताणें येवपाक जाय. ओके येयलें हांवें ताका डॉक्युमेंट दाखयलें म्हाजें ओरिजिनल आधार कार्ड दाखयलें आनी पासपोर्ट दाखयली. तो म्हणटा म्हाका झेरॉक्स घेवन आनी हावस टॅक्स घेवन. हावस टॅक्स म्हाज्या नांवार ना पासून हांव कित्याक दिवं ताका हावस टॅक्स. जेन्ना हांव प्रेझंट जालां हिंगा हांवें दाखयलां ताका म्हाजें डॉक्युमेंट ओरिजिनल ताणें कित्याक एक्सेप्ट करूना. ते वयल्यान ते आमकां सांगता हें घेवन यो तें घेवन यो बेश्टे फावट्यो. लोक काम सोडून येता इतले त्रास जाणा तूं आयज यो फाल्यां यो करून. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.